शिपिंगाचे प्रोफेशनल साल्वेजर्स जे आहा पळय न्ही रे हाची टीम ऑलरेडी आयल्या तेंच्यांनी ऑलरेडी पळयता आनी प्रोफेशनल साल्वेजर्स जे आर फ्रॉम आउट ऑफ द कंट्री तांकां स्पेशली मागयल्या तांच्या हाच्यानुसार फक्त नाफ्ता जो आहा तो पयलीं खाली कसो करप कारण इट इज अ प्रॉब्लेमॅटीक सिच्युएशन जावपाक लागल्या कारण इट इज ऑलवेज वेदर कंडिशन बदलूंक लागल्या कारणान ज्यो शीप आमी थंय व्हरतले ताजी रिस्क आसल्या कारणान प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हे घेवन तो नाफ्ता खाली करप हाचो विचार करला डीजी शिपिंगाचे आनी शिपिंग मिनिस्ट्रीचे अजुनूय मनीस एक्सपर्ट्स टीम फाल्यां आनी एक येता सो दॅट ते परत एकदां हेजेर वयतले आनी वॉट एवर द बेस्ट ओके ते ऑप्शन्स दिवन आमी खाली करपाची तयारी करतले बाय केन्ना थंयसर आतां ती शीप जी आसा पळय न्ही आमी नवीन व्हरता ती शीप थंयसर टो करून दवरूंकूय जाय कारण ती हालोवन उपयोग ना ती फाल्यां जर आमकां शक्य जालें म्हणजे ते दुसरे वटेन 2 पोल करून बार्ज थंयसर फिक्स करप हें शक्य जालें आसत जाल्यार परवा पासून सुरू जावंक शकता आणि शिपाक कितें असो प्रॉब्लेम ना अजूनही कांयच प्रॉब्लेम काय ना ना, परत एकदा चेक केला इट इज एन इनर एक्झॅक्टली थंयसर कसलीच रिस्क अजून कांयच